आता TMCच्या तिकेटाचेर हांव लढटा. TMC आमच्या काँग्रेस जी आसली पयलींची, काँग्रेसीक मनीस वळखुपाची कांयच हें ना, कोणाक कॅन्डिडेटर दिवपाचें आनी कांय ना. ही BJP आनी काँग्रेस दोगांचे हातीन हात आसा, तेंचें सेटींग चलता. त्या जाग्यार ह्या जाग्यार ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आपलो एक कॅन्डिडेट आहा, तूं तेजो वीक कॅन्डिडेट दी. त्या जाग्यार तेंचो एक कॅन्डिडेट आहा, तो एक वीक कॅन्डिडेट दी. अशें दोगांचें सेटींग चलता. BJP आनी काँग्रेसाचें टोटल सेटींग आहा. ह्या आजून तिकेटी इश्यू केला तुमी पयले आसतल्यात. ज्या जाग्यार BJPचो बरो कॅन्डिडेट आहा थंयसर काँग्रेसीन वीक कॅन्डिडेट दिल्लो आसा. ज्या जाग्यार काँग्रेसीचो बरो कॅन्डिडेट आहा थंय BJPन वीक कॅन्डिडेट दिल्लो आहा. कॅम्पेनींग आतां हांव म्हापशा 2 दीस जाले कॅम्पेनींग सुरू केल्लेलें आसा आनी आतां म्हापसा कंटेस्ट करता. म्हणजे म्हापशाचे ईच एंड एवरी घरान हांव पावपाचो प्रयत्न करतलो, तेंच्यो समस्या जाणून घेतलो आनी ते पूर्ण करपाक तेंची ट्राय करतलो पार्टीच्या माध्यमांतून आनी गव्हर्मेंटाच्या माध्यमांतून. जे आमचे 14 फेब्रुवारीक जे इलेक्शन जालें, 10 मार्चाक वोटींग जातली, कावंटींग जातलें, त्या हितून निश्चितच आमचे 15च्या वयर सिटां येतली अलायन्साची. जे म्हापसा आख्खे बाकीचे 18 वॉर्ड आहा थंयसर म्हाका परिचयाची गरज ना. सगळे जाण म्हापशान म्हाका वळखता. तर म्हाका आजून मेरेन आतां 3 दीस कॅम्पेनींग केला, थंयसर आजून मेरेन अशी अडचण येवंक ना कित्याक म्हाका कोणाची वळख करून दिवची पडटा, कित्याक हांव तारक आरोलकर म्हणून. सगळ्या घरांतले म्हाका लोक वळखता आनी म्हापशेकार डेफिनेटली म्हाका ह्या फावटी निवडून हाडटले आनी